सोडलें कित्याक ते म्हणटा परवडना म्हणटा जे पळय त्रास करचे पडटा तितूर तेंचो तो पयशे भरना सो तेका लागून पडींग शेतां खूब आसा गोंयांत तेका लागून तुमी कितें आमी तांकां लागून तांकां आमी एनकरेज करपाक पळयता आतां आमी झोनल आग्रीकल्चर जे ऑफिसरांची मिटींग घेतल्या ही आमी आतां मिटींग घेतल्या आनी आमी तांकां इंस्ट्रक्शन दितले ते गांवांनी वसात ते शेती कित्याक पेंडींग आसा जावं मेन ग्रोथ जाला कित्याक जाला हें सगळें वचून आमी शेतकरी हेका झोनल आग्रीकल्चर सांगतले फुडल्या मिटिंगा आसा न्ही आनी ते वचून तेणे पळोवन तांकां एनकरेज करचें तांकां जी सबसिडी जाय तेजी डिमांड मागीर कितें आसा ते प्रमाणे तेवूय आयकयात आनी आमकां सांगात त्या प्रमाणे आमी फुडल्या तुम्ही प्रायस सर्टिफिकेट डिक्लेअर केलं न्हू हेंच्या ऑफिसरा खातीर कितें म्हणून डिक्लेअर केलं झोनल अग्रीकल्चर ऑफिसरांक तांच्या खातीर जे कोण एरिया वाडयतात चड अंडर शेती जावं कल्टिवेशन कितें जावं माडाचें जावं शेती कुळागर जावं कितेंय कसलेंय तांकां पयलो प्रायस 75 सेकंड 50,000 आनी तिसरें 25,000 हे म्हाजे स्वताचे पयशे हांव दितलो हे वॉर्ड प्रत्येक वर्साक ते 5 वर्सां एक तुमचो एक हें आशिल्लो कोकोनट बोर्ड हांगा सद्या कशें कोकोनट आमी कोकोनटाची जी आसा आमी कॉर्पोरेशन करता बाबा कोकोनट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कोकोनट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी ते आमी ऑलरेडी सुरू जाला आमी ऑलरेडी डायरेक्टरान हें घेतलां आनी ते प्रमाणे आमी ते करतले आनी तेजी ते कोकोनट बोर्डाच्या मार्फत आमी हें करतले सबसिडी बीन ते दिवपाक सगळे तरेची बेनिफीट सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट फक्त कोकोनट बोर्ड करतले कोकोनट कॉर्पोरेशन बाकी सद्या नियरेस्ट खंय आसा बोर्ड आमकां हें करता अदर स्टेट केरला आसा केरला केरला आसा केरला मेन केरलाच आसा कितें सर कितें बेनिफीट आसता म्हणजे कोकोनट बोर्ड केलें जाल्यार आमकां बोर्ड केले आमकां फायदो एरिया एक्सपान्शन एक आसा आनी कोकोनटाचे जे आमी कितें कोकोनटाक नॉर्मली गोंयांत नाल्ल काडो विकलो तेजो प्रोसेसींग प्रक्रिया करून विकना प्रक्रिया करून तर विकले जाल्यार शेतकऱ्यांक भरपूर फायदो मेळूंक शकता म्हणजे कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्री रायट फ्रॉम कोट्टी मागीर खोबरें तेल सोण्णां कातो हे सगळे प्रोसेस करून इन्क्लुडींग कोकोनट फर्निचर हो ताजो मेन एम आसता आनी सोण्णाचे आमी कातो हें करता आनी ते कातो हें तेजें डिपार्टमेंट दुसरें हँडीक्राफ्ट ते आतां आमचे कोंडे बिंडे आसा पळय ते कात्याचे हें करून ते हें सोम करतात प्लस ते पायपुसणी करतात ते आनी कितें लांबचे लांब जाल्यार करून दितात आसा कोंडे आसा आनी कितें आसा शिरोडे आसा सगळे कडेन आनी वयल्यान ते हें मागाचेर साडयो ते साडयो ते दुसरे डिपार्टमेंट हें न्हू आग्रीकल्चर Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.